मगच्यानं एका कुमाच्या स्पिरिटान सोम्याच्या काश्टांचो नियाळ करून सांगात जमल्या आयची देवस्तुती आमकां जायते वंचान प्रवेश जालो जेजू आमी कश्टाताना जायत व्हरूंक आदार दिता म्हणून संदेश दिता देवस्तुती वर्साचो भोव प्रमुख बगेवन थापतो आज आमी सुरवात करता आमची सोडून करूंक आयलेल्या आमच्या रायाक आमचो मान आनी गौरव आमी दिवया दाविदाच्या पुताक इस्रायलीच्या रायाक जय जय म्हणून गायन करया तशेंच आपले रगत व्हरून आमकां ताणें पदकांतले चडयल्या म्हणल्यार सताचेर आमची पातयेनी सांपोवन देवा थंय एकवटले परजे परी जियो आमची पावलां आमी काडया आतां आमी गावे गीत जय जय दाविदाच्या पुताक जय 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 दाविदाच्या पुताक सदैव सोम्याचे नावे येता तो इस्रायेलीच्या राया जय जय ताका नाती जय 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 दाविदाच्या पुताक सदैव सोम्याचे नावे येता तो इस्रायेलीच्या राया जय जय ताका उन्नती. प्रितीच्या भावा भयणीनो प्राजीत काळ सुरू जाला तेन्ना जावन दंडवणेन आनी प्रिती मोगाच्या करण्यानी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां अखे पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूचो पास्कांचो गूट संभ्रमोवंक सुरू करता हो गूट म्हळ्यार ताचें कश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेच्या शारांत भितर सरलो देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी क्रुसाच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत आनी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्याच्या फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा शासनाच्या देवा तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देश सर्गींच्या जेरुसल्या पावोवंक आमकां फावो कर जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासना.
सामते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आणि जेरुसलेम लागी पावतस जैतुनाच्या दोंगरासरशी आसत्या बेत्साजे म्हणटात थंय येवन दोगां सिसांक जेजून अशें सांगून धाडलें, तुमच्या समकार आसा त्या ग्रामान वसात, थंय रोखटें तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक गाडू आनी ताच्या सांगाता ताचे शिंगरू. तांकां सोडात आनी म्हजे सरशीन हाडात. कोणीय तुमकां कितें म्हणत तर सुमयाक तांची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो. हे सगळें घडलें प्रवाद्यान अशें सांगून दवरलेलें ते पाळचे खातीर. सियोनाच्या धुवेक सांगात, ओ पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो बळो एका गडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवांक बांदलेल्या आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. सिसांनी बसून जेजूक तांकां फर्मायलें तशें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून तांचेर आपली आंगली घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांन आपली वस्त्रां वाटेर वात लायली. दुसरी कांय जाणां जडांचो थाळयो मेंडून वाटेर शिंपडायतली. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोब मारून म्हणटलो, दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, सर्गी जय जय. आनी जेरुसलेमांत तो प्रवेश जातस हो कोण गाय म्हणून आख्खे शहर सोडले. लोक जाप दिवन म्हणटलो, ओ तो जेजू गलिलेंच्या नाजरेतचो प्रवादी. देवाचे उतार हे वखाणी तुका क्रिस्ता. लोकांची बोगणां त्या दिसा कसली आशयेत. दाविदाच्या नगरी तावन एक राय उपजतलो म्हणून शतमानां तावन राखून आसलो लोक हे एका साद्या सुताऱ्याच्या पुताक पळोवन दाविदाच्या पुताक जय, सर्गी जय जय ताणें म्हणूंक पावचय जाल्यार कितें खंयच्या संतींनी तांकां तयार केल्लें तांच्या भितर तावन तें समजोवंक हो दीस आमकां सुम्यान फावो केला. जेजू जल्मल्ल्या वेळार जेरुसलेमाचो लोक सगळो कांपुल्लो. एक राय जल्मला म्हणून उदेंतीचे ज्योतीश आयिल्ल्या वेळार आनी सगळें जेरुसलेम गाबारिल्लें. आतां कितें जातलें म्हणून, कित्याक दुडूस एक राय आसा हेरोद, आनी आतां परत जेरुसलेम सळ वळ्ळा. एका तराचे कांप तांकां आयल्या, भुंयकांप आयिल्ल्या बरी, तांचें काळीज कामतें आसा. आतां कितें संवसारांत कितें घडटलें, आमच्या गांवांत कितें घडटलें. आनी असल्या संतीक जेजू एक खरी जाप दिता. मनशांचे उद्वेग, मनशांची भिरांत, घबरावणी, थळमळे, दुळदुळे कितेंय आसल्यारय तें सक्कड समाधानाक हाडचें काम जेजू करता. देखून तो समाधानाचो राय समाधानाच्या शहराक वेता. येरुशलेम शालोम म्हळ्यार समाधान हेब्रेव भाशेन, समाधानाचें शहर. आनी ह्या शहराक जेजू समाधानाचें हातेर जावन आसल्या गाडवाचेर बसून येता. गाडाव कित्याक विसलें ते उपरांत प्रसंगा वेळार हांव सांगूंक आशेतां. आनी समाधानाचें हें वाहन जेजून कित्याक विसलें त्या दीस ताचो मोठो विवर प्रसंगा वेळार मोटव्यान दिवंक आशेता. तर आतां आमी सोमया सांगता या क्रिस्त राय, आमचो राय तलवारी घेवन येवना, दांडे घेवन येवना, हातेरानांत रक्तपात ना, आपलें शहर आपणावंक भायर सरला, फकत एका गाडवाचेर बसून लोकां जम्या सांगता.
त्या महान पुरुषावाक आमी सांगाता मेळया आनी सोम्याची ताच्या लोकांची बोगणां आमी तसो लोक ती आमची जावन दी म्हणून मागया. मोगच्यानो आतां देव मंदिराक वेचाक पुशाव आरंभ जाता. आमच्या पासून जीव दिल्ल्या जेजूक आमी दिवचो गौरव ह्या पुरशा वेळार आमी व्यक्त करूंक जाय. देखून शिस्तेन पुरशाव काडूंक आरे एकल्यांक सहकार दिवचो. आयच्या पुरशावांची रिती इल्ली बदली आसा. दुपेल घेवन आसा तो वेदी सेवक पयले वेता, उपरांत कुरीस आनी ताचे बागलेक दोग सेवक पेटलेले वती दवरून वेतात. ताचे उपरांत मुनियारी, याजक आनी हेर वेदी सेवक, त्या नंतर ताळये घेवन हेर पावरपी. ह्या वेळार हेब्रोची प्रजा गीत गावचे. हे प्रेमाचे प्रसाद ओलिव ताळयो घेवनी मेळो गेली सोम्या बोप मारुनी जय जय तुका उन्नती सोम्याची नसा पृथ्वी तिचेर बोला
आनी माडाचे ताणे घेऊन भोग मारतो. जय जय तुका उन्नती. सुम्याची स्तुती कर जेरुसलेम कंदर. मोगळ भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक गवळी बाबाच्या नांवान बरो येवकार आमी मागता. ह्या मिसाची रादे अशी आसात. ओक्टेवी अल्बुकर्काच्या आत्म्या खातीर मेज दिता KJ पिंटो आनी मारिया पिंटो. रोजार्मायक अर्गा मेज दिता लिशा मोंतिना डिसोजा. मेरी डिसोजाच्या आत्म्या खातीर आनी घरच्या आल्मा खातीर मेज दिता क्लिफर्ड अल्वारिस आनी कोटाम. जेरोम पायसाच्या आत्म्या खातीर मेज दिता मार्गरेट पायस आनी कोटाम. घरच्या आल्मा खातीर मेज दिता किशोर गन्साल्वेस. फ्लॉसी ब्रॅक्सच्या आत्म्या खातीर मेज दितात विन्संट डिसोजा आनी कोटाम. आनी जेवंत आत्म्या खातीर मेज दितात आनी अल्बुकर्क फेलिक्स अल्बुकर्कच्या आत्म्या खातीर मेज दिता कोटाम. लुएल अल्बुकर्क आनी कोटाम ह्या सर्व इराद्या खातीर आनी आमच्या गरजां खातीर भोव करून आमची कुटुंबाची परगांवांत आसात, पिडेस्त आमचे भाव भयणी घरांनी आसात. ह्या सर्वांचो उडास काडून हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी आरंभ करया. प्रार्थया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा मनशा कुळाक कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सडवणदारान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोंसचे म्हणून तुजी खुशी जाली. आमचे जिणये ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळोवंक कणवळ्यान आमकां फावो कर. त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकलेल्यांक देर दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सरस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव पाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें खाड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. खेण्या आनी तिंपये मुखार
हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सरस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो खेळकुळां करतात. वोंट वळयतात, तकली धलयतात. सर्वेस्पराचेर तोफात येवन आसलो नैवे, आतां तोच ताका निवारून दी. जर तसो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवन दी, अशें ती म्हणटा. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वै सुन्यांनी म्हाका वेडो घाला, खोट्या मनशांनी म्हजेर दाड घाल्या. तांणी पापसिल्यात म्हजे हात आनी म्हजे पाय. की सकड म्हजी हाडां हांवें मेजयेत. मुझा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. संत पौलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव, तरी त्या समांसपणाक तो लोबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक कलतो करून मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली भागवजय म्हण ह्या नांवाक हर एक दिंडी, सर्गी, संवसारीक आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हण हर एका जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत, क्रुसाचे मरण पर्यंत काल तो जालो. त्या पासून देवान ताका अधिउंच उबारला आनी दिला ताका तें नांव
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोवे आसो सामा देवा प्रमाणे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कंठा मरणाचे चरित्र उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नावाचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी कितें दिशात. ताणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन ताका धर्म दिवंक एक बरो संदर्भ ते सोदताले. फूग नातल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फलाण्या मनशा सरशी वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या शिसां सांगाता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसां सांगाता जेजू जेवणा बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शिस आकांतले आनी एक एकलोच हांवे तो सोमिया अशें विचारी लागले. तांणी तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हज्या सांगाता पलंगणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पळयत पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय खटा खटा. जुल्म कसो नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तूंच तें सांगताय. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी खाया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी अर्गां दितच तांकां ती वांटली म्हणून, तुमी समेस्त हांतलें पियेया, कित्याक हें म्हजें रगात. सल्लो तीर्थ करता तें समेस्त मनशां पासत पातकांच्या बोगसाण्या खातीर तें वारोवतलें. हांव तुमकां सांगता, म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव 10 फळांचो रोस तुमचे सवें नव्यान पियेसर ह्या फुडां तो हांव पियोंसो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ऑलिवेत दोंगराक भायर सरन गेले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, आयचे रातीं म्हजे थंय तुमी विश्वास खणतेल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बकरे शिंपडतले. पूण म्हाका जिवांत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलेयाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सकटांक तुजेर विस्वास सुका जाल्यारय म्हाका सुकासो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतस हांव तुका सांगता, आयचे रातीं कोंबो 7 घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुज्या सांगात तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारय हांव तुका नाकारसो ना. तेच बरी हेर सकड शिसी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या शिसां सांगाता गेत्सेमनी नांवाच्या एका मोळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करतां. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंदिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हज्या सांगाता जागरण करा. आनी चिके फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, 7 दीस जाल्यार म्हजे वयले संकश्ट पयस सरूं दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बगार तुका जाय तशें जावं.
उपरांत तो आपल्या शिसासशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हज्या सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आत्म तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें बगल्या करीत तें निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शीस न्हिदोन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदोन पिकल्ले, पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें? आनीकी न्हिदोन विशेव घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुता धर्न कोट्या मनशांच्या हातान दितले. उठा, आमी या. म्हाका गातान पराधीन करतलो आयला. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय येवन पावलो. ताचे सांगता तालवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हड एक जोमो आसलो. प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मातबाऱ्यांनी तांकां धाडलेलें. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्तू दिल्लो. जसो हांव मोगेता तसो तो ताका धरा. तो आयिल्लो सुशीदा जेजू सरशी वचोन म्हणालो, नमान मिस्त्री. आनी ताजो ताणें उमो घेतलो. जेजून ताका म्हळें, इश्टा, करूंक आयलाय तें काम बेगीनच करून सोड. तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी ताका ताणें घट्ट धरलो. ते दळा जेजू समे आसलेल्या भितर एकल्यान आपली तालवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकराक मारली आनी ताजो कान कापून गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीन नाश जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय? पूण तशें केल्यार घडोवंक जायच म्हूण पवित्र पुस्तकीं बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें? तवळ जेजू जोम्याक म्हणालो, सोराक धरूंक आयलेल्या बरी तालवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदेगात बसून शिकयता आसतलों आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रावाद्यांनी पवित्र पुस्तकी बरयल्लें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व अशें घडलां. इतल्यार शीस सक्कड ताका सांडून पडले. जेजूक धरलेल्यांनी त्या श्रेश्ठ याजका कायपासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मातबारी जमो जाल्ले. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलोवन श्रेश्ठ याजकाच्या राजा आंगणा पर्यंत गेलो आनी भितर सरन हें सगळें कशें रावात म्हूण पळोवचे खातीर वचून राखवाल्या संगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेश्ठ नितीसभा जेजूक मरणाचें प्रमाण दिवचे खातीर पुडकिरी रुजवात सोदताले. सभार पुडकिरे साक्षीकार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाल्ली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी 2 साक्षीकार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदिर मोडची आनी 3 दिसान परत्यान ते बांदची आपणाक शाती आसा म्हूण हाणें म्हळां. तितल्यार श्रेश्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो, तुजे विरोध हांणी हाडिल्ल्या फिर्यादीक तूं कांय जाप दिनाय. पूण जेजू वगस रावलो. तवळ श्रेश्ठ याजकान ताजे लागीं म्हळें, जिवंत देवाचे नांवी सपत घालन हांव तुका विचारता, सांग आमकां तूं क्रिस्त देवा सपूत वैगी म्हणून. जेजून ताका जाप दिली, तें तुमचो सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, ह्या फुडां मनशा पुताक सर्व पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसोन आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपां वयल्यान आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपले आंग वस्तर पिंजून म्हणालो, ही देवनिंदा सय आनी की आमकां साक्षांची गरज कितें? ताणें केल्ली देवनिंदा आतांच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? ताणी जाप दिली,
ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी तेंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मारन म्हळें, हे क्रिस्ता, तुका मारलोलो कोण तो? प्रावाद करून आमकां सांग पळोवया. तेणें पेद्रू भायर आंगणांत बसून आसतना श्रेश्ठ याजकाच्या साकरणी मदली एकली ताजे सरशी आयली आनी म्हणाली, तुय गलिलेच्या जेजू सांगाता आसलोय. पूण पेद्रून सकडा मुखार नाकारन म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेतना दारवट्या कडेन आनी एक साकारणीनी ताका देखलो आनी थंय आसलेले लागीं ती म्हणाली, होय नाजरेताच्या जेजू सांगाता आसलो. परत्यान ताणें नाकारन सपता खाल म्हळें, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी थोड्या वेळान तेणेंच सरशी आसलेले आयले आनी पेद्रू लागीं म्हणाले, न्ही जावन तूं तांचे पैकी एकलो, तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा. तोवळ पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपूत घालन म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी त्या घडये कोंब्यान साद घालो. तोवळ पेद्रूक उडास आयलो. जेजून म्हणल्या उतरांचो, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी भायर वचून तो गळगळ्या रडलो. सकाळ जातच प्रधान याजकांनी आनी सुदेवाच्या मातबाऱ्यांनी जेजूक जिवेशी मारचो म्हणून ठराव घेतलो. उपरांत तांणी ताका खोडो घालन रोमी अधिपती अधीन केलो. तवळ ताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मोर्नाचें फर्माण दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाच्या कांतवणेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकाच्या आनी मातबाऱ्यांक दिवन म्हूण पाटी व्हरून तो गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप धरलें, निरापराधी रगत हांवें विकृत केलें. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां तें पडोवन वचूंक ना, तूंच तें पळोवन घे. तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवाळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विसून म्हणाले, रक्तसो दुडू हो, तो पवित्र काजणांत घालूंक आमकां कायद्यांक विरोध. आनी आपणा मदें आलोचन करून पोरगाव्यांक मातयेक पावचे खातीर कुंभाराचो गादो तांणी मोलाक घेतलो. त्या पासत आज पर्यंत रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां. अशें पूर्ण जालें जेरेमिया प्रवाद्यान म्हणलें तें. तांणी रुपयाची 30 नाणी घेतली. मनशाक बांदलेलें मोल तें इस्रायल घरांनी बांदलेलें न्ही, इस्रायल घरांनी बांदलेलें मोल. आनी सुमयान तांक म्हाका फर्मायिल्ले प्रमाणे कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजली. उपरांत जेजूक हाडन अधिपतीच्या हुजीर केलो. अधिपतीन ताका सवाल केलें, तूं जुदेवाचो रायवे? जेजून जाप दिली, तें तुमचो म्हणटाय. पूण प्रधान याजकांनी आनी मतबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादींक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताचे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकट ते सांगता तें तुका आयकना. तरी पूण जेजून एक्काकी जाप दिनातली पळोवन अधिपती भोव चड विस्मीत जालो. परवेच्या संदर्भार बंदिवाना पैकी लोकांन मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बराबस नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक ताक थंय जमो जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक संदी जाय म्हूण तुमची खुशी, बाराबासाक वा क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक? तांणी मोस्सरान ताका धरून दिलो म्हणलें पिलात बरें जाणा आसलो. अशें पिलात नित्यासनासर बसून आसतना ताच्या पत्नीन ताका जागरण धाडलें. तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगड्यांक वचनाका. ताचे निमती गेले ते राती हांवें स्वप्नांत जायतें सोंसलां. त्या वेळार भितर प्रधान याजकांनी आनी मातबाऱ्यांनी बराबासाक मागी जाय म्हूण जेजूक जिवेशी मारय जाय म्हूण लोकांक पुसलायलें. देखून अधिपतीन, दोगां पैकी हांवें कोणाक संदी जाय म्हूण तुमची खुशी अशें म्हणून तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार बाराबासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांवें कितें करूं? विचारलें पिलातान.
तांणी समेस्तांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनिकी व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोबो मारून म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचें आनी कांय चलना, बदलाक गडबडच सडटा म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही, तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो, ताचें रगत पडो आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बराबासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जेरबान मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायाचे अधीन दिलो. तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राज आंगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंग वस्तूर तांणी काडलें आनी ताचेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुगूट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाठी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिंब्यांनी पडोवन ताची केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले, नामान जो देवाच्या राया. आनी ताचेर ती थिंपी उडयताले आनी ताच्या हातांतली बेतकाठी काडून ताच्या मस्तकाक मारताले. शिकी ताज्यो केबडायो करना जातच रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. ते भायर वता आसतना सिरेन गांवचो सिमांव नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी तांणी ताका जेजूचो कुरीस व्होवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोथा म्हणले कडेन ते येवन पावले. थंय रक्ताबोळ भरशिल्लो वायन ताका ताणें पियोंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां ताणें सोडती घालून वांटून घेतली आनी लागसर बसून ताका तो पारात ताका ते पारोत करनासले. तांणी मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर ह्या परी बरोवन लायलो, हो जेजू जुदेवांचो राय. तवळ ताचे सांगाता दोग सोरांकी कुर्सार जोडले, एकल्यान ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. ते वाटेन हेणे तेणे वेताले ताची निंदा करताले आनी तकली हालोवन म्हणटाले, तूं देवाचें मंदीर नास करून 3 दिसांनी परत्यान तें उबारूंक शकतलो न्ही. तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच बरी प्रधान याजक शास्त्री आनी मालगडे ताची केळकुळां करून म्हणटाले, हेरांक ताणें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकना. ओ इस्रायलाचो राय खंय, तर कुर्सा वयलो तो देवोंदी आनी आमी ताका सतमानतल्या. देवाचेरय तो पातयेल्लो देवाक तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडूं दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्ही. ताचे सांगता कुर्सा जोडले सोरी तेच बरी ताची निंदा करताले. दनपारतावन 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो. चड उणें 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लमा सबक्थनी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसर आसलेले थोडे म्हणाले, तो एलियाक उलो करता. तक्षणा तांच्या मदल्या एकल्यान धांवून वचून एक दर्याळमें हाडून शिरक्यांत बुडयलें आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वोंटाक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणटाले, रावा एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून पोरत्यान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो. दिमे गेले. उबे जायत. ताणें प्राण सोडतस
देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजून 2 पाळे जालो. भुंय कांपली, खडपां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशे उगोवन आसलेले सबार भक्त जिवंत जाले. आनी जेजूचें जिवनपण जाल्या उपरांत ते पोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन सबार जाणांक दिश्टी पडले. शतपती आनी ताजे सांगाता जेजूक पारोक नासले जण भुंयकांप आनी घडलें तें सगळें पळोवन भोव चड भियेले आनी म्हणटाले, न्ही जावन देवाचो पूत हो. आनी सबार स्त्रियोय थंय पयस उबे रावन ह्यो संगती पळयताल्यो. जेजूची सेवा साकरी करून गलिलिया तावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदें उबी आसली मोरी मगदलेन, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी जेबेदेवाच्या पुतांची आवय. सांज जाल्या उपरांत अरिमथायाचो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस. तो पिलाता सरशी गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोडून दी जंय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देंवोवन नितळ सणाच्या लुगटान गुटला आयली आनी ताणें आपणाकच म्हूण खडपांत पोकर्ण केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी थंय फोंडा सामकार बसून आसली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळी प्रधान याजक आनी फारिजेव सांगाता मेळोवन पिलाता सरशी गेले आनी म्हणाले, सायबा, तो टक्की जिवंत आसतना 3 दिसा उपरांत हांव परत्यान जिवंत जातलो म्हणून म्हणटलो. तसो आमकां उडास आयलो. देखून 3 दीस पर्यंत फोंडा लागीं फारो दवरूंक तुवें हुकूम दी जाय. ना तर ताचें सीस येवन ताका सुर्या व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हणून गांवांत गाजयतीत. आनी ही निमाणी फटोवणी पयलेंचे प्रास चड मारेकार जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं फारे आसात न्ही? वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते पोंडाची बंदोबस्त करूंक गेले. पोंडाच्या शिळेर मोर घालन आनी लागीं पारो दवरन ते फाटीं आयले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, पोरण्यासोल्याची चरित्र आमी पळोवंक जाल्यार उत्पत्ती पुस्तकांतावन म्हणजे संवसाराच्या स्थापनेतावन देव एकल्याक धाडटा तुमचो राय जावन अशें म्हणून सांगताय. सर्व राष्ट्रांचेर सर्ग आनी संवसाराचेर आपलो अधिकार पदवी चलोवच्याक देवान एकल्याक विंचून काडलो. तेदी व्हडली पदवी कोणाक दिव्येत गाय तो खंय तावन जल्मतलो तें देवान सवकास सांगून दिलें. पयल्या सुवातेर उत्पत्ती पुस्तकांतच जाकोब आपल्या पुताक जुदाक प्रवाद करून सांगता, ताका बेसांव दिता आसतना राजदांडो जुदा तावन काडून व्हरचें नात म्हणून, ताच्या पांयां मदलो तो काडून व्हरचें नात. देखून जुदा प्रांतांतावन जुदाच्या त्या कुळयेतावन अधिकार चलयतलो येतलो म्हणून जुदेव पातयेले. उपरांत दाविदाक एक बासावणी केल्ली देवान, तुजें राजवट ससनाक बाळटलें म्हणून, तुज्या फाटल्यान हांव तुज्या पुतां स्थापीत करतलो. आनी तशें देवान दिल्ली बासावणी पाळ्ळी. दाविदान ताच्या पुता साल्मांक अधिकारार सोडोवच्या खातीर ताचेंच गाडाव व्हरून ताचे याजका जाडोकाक आनी ताच्या प्रावादी नातानाक सांगलें,
वसा म्हज्याच गाडवाचेर म्हज्या पुताक सालमावंक बसया आनी ताका तेलान माकी जायी आनी राय म्हणून परगटी जायी. ताचेंच गाडाव म्हणजे राया उपरांत दाविदा उपरांत तो राय म्हणून ताका तांणी मागलो. प्रवादी आनी याजक सांगाता मेळून रायाक मागतात. तेगी जण मागलेले, प्रवाद्यांकी मागतले, याजकांकी मागतले, आतां ते सांगाता मेळून रायाक मागतात. शेकी ही तयाराई मुंदरसून गेली किर्तनांत, इजाइयाच्या ग्रंथांत आनी तशेंच जेरेमियाच्या ग्रंथा मारिफात आनी उतर प्रवाद्या मारिफात देव तयार करता. ताच्या मना सारको दाविदाच्या घराण्यांत हांव एक राय उपसतलो म्हणून. आनी तो केदाळ येतलो. रोमागार अधिकार सोलो नासले जेजूच्या काळार. भोव जुलूम करतले, शोशण करतले, व्हड सूंक घालतले आनी कुशी आयिल्ल्या प्रमाणे तांकां नाका जाल्ल्यांक धरतले, मार्गा देगेर विणगेकर उमकळायतले. आनी अशें विशेश कश्ट आयिल्लो काळ जुदेवांचो. आनी ह्या वेळार पुणी दाविदाच्या नगरींत हांव एक राय येत गायी देवान बसयल्लो विशेश आशा दवरून ती आसली. आनी तो वळ वो एक जोमो येता. जेजू एक गाडाव विंचता आनी जें निमाण्या प्रवाद्यान सांगून दिल्लें आनी जें दाविदान केल्लें, एक गाडवाच्या पिलाचेर येदोळ कोणूच बसोंक नासल्या गाडवाच्या पिलाचेर तो राय बसोवन येतलो म्हणून जाकारी पोरण्यासोल्याचो निमाणो प्रवादी सांगता. आनी ताच्या उपरांत जेजू त्याच प्रमाणे प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी कितें बरोवन आसा, कितें घडोवन येवचे प्रमाणे एक एकच तें गडाशें तो करता. हो राय अधिकार नातलोलो न्हय, सगळ्या संवसाराचो सृश्टीचो राय. ताची पदवी कितली गी म्हळ्यार आतांच हांवें मागल्यार 12 फौजी देव दांड दिता म्हणलें तुमी नेणांत गे म्हणून. 12 फौजी, एक फौजींत 6,000, 12 फौजी म्हळ्यार 72,000 आंज बडव्यांक देवदूतांक हाडून नास करची सकत देवाक आसा. आतांच हांवें विचारल्यार तरी पवित्र पुस्तक सांगलें कशें घडचें. देखून तसली पदवी, हिंसेची पदवी आपूण वापरना म्हणून जेजून स्पश्ट निर्धार केल्लो. देखून ताणें विंचलें गाडाव, घोडो न्हय. जैते वोन जावन शहरा भितर रिक्त आसतना घोड्याचेर येतात आनी व्हड आवाज कर्ण सक्कड संगीत साधनां घेवन आवाज करून नाचोवन येतात. पूण त्या दीस लोक साधनां नात, फकत लोकांचो ताळो आनी रुखाच्यो ताळयो, माडाच्यो सुडत्यो घेवन लोकांच्या ताळ्याच्या आवाजाक जेजू भायर सरता. आनी लोक ताका बसयता, गाडवाक हाड, गाडवाचेर हाडून बसयता, रायाक कशें बसयतात त्याच प्रमाणे. आनी तो ताका आपोवन व्हरता जेरुजल्याच्या शहराक. होजान्ना दाविदाच्या पुता, सदैव सोम्याचे नावी येता तो. जी सांगून दिल्लीं उतरां किर्तनांत 118 किर्तनांत सांगलीं तीं उतरां सांगून लोक ताका वाखणटा. आनी महिमा देवाक ती उन्नती म्हणून ताच्या जल्मा वेळार म्हणलीं उतरां आंज बडव्यांनी तीं उतरां हो लोक म्हणटा. आनी अशें ताचें देवपण आनी ताचें मनशापण सांगून दितात. सगळें जेरुजलेम कांपुल्लें. जेजू आयिल्लो बियें उपसोवचे तसलो राय न्ही, गाडाव शांतीचें साधन. झुजा वेळार वापरनात, झुजा वेळार गोड्याक वापरतात. शांतीच्या वेळार राय लोकांची एक वळख धरूंक मेळोवंक गाडाव वापरताले खंय. आनी तशें जाल्ल्यान जेजू आपल्या लोकांक शांतीचो राय कसो शांतीच्या शहराक भितर सरता. आनी लोकांन दिल्ली ती उतरां होजान्ना तो भोव मानून घेता. होजान्ना म्हळ्यार आमच्या कुमकेक ये म्हणून. देवा आमच्या कुमकेक ये. पावस नासल्या वेळार लोक मागतलो आमच्या कुमकेक ये. सादारण 300 उतरां जुबले वसो आवाज कसो तांणी बदलिल्लो, सवकास सवकास. आनी होजान्ना दाविदाच्या पुता अशें म्हणून ताका तांणी व्हड मान केल्लो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजू आमकां
राय. आमच्या गांवांत हिंसा सडते आसा. ल्हान ल्हान कारणां खातीर व्हड मारामार, तुटाफूट, द्वेश सडते आसा. आनी ह्या काळार मनीस एकामेकाक नाश करूंक, द्वेश करूंक शिकयता. तुमी वाचला जावंक पुरो एक बूक थोड्यांनी पण वाचला. स्कॉट पेक हाणें बरयलो पीपल ऑफ द लाई म्हणून 1400 लोक पीपल ऑफ द लाई. ताणें आनी एक नवाडीक बरयला बूक द रोड लेस ट्रावल्ड. द रोड लेस ट्रावल्ड उणें चलिल्लो मार्ग तातूंत मोगा विशांत ताणें बरयला. पूण पीपल ऑफ द लाई हातूंत मनशाचें द्वेश करचें आनी प्रत्येक जावन मनीस देवसराच्या मुठीकाल आसल्या वेळार कितें करता तें ताणें विवरसिलां. द्वेश करता मात न्ही हेरांक द्वेश करूंक शिकयता. हेरांक द्वेश करूंक मात न्ही हेरांक लगड काडूंक शिकयता. बापूय एका पुताक शिकयता आनी तसलो एक मनीस वेवस्थीत तरान आपल्या पुताक हेरांक जुशी मारूंक शिकयल्लो ताच्या आंगार देवसर आयला म्हणून ह्या मनशाक समजलें. हो एक मनशास्त्री निमाणें तो ताका वचून बिस्पासरशीन व्हरता ताका देवसार सोडोवंक. ताची वखदां लागना, ताचें कावन्सिलींग लागना. शेकी बिस्पासरशीं व्हरून दोगां जाणां असल्यांक देवसार आसल्यांक वेवस्थीत तरान हिंसा करतल्यांक जुवेशी मारूंक शिकयतल्यांक तांचो देवसार सोडयता. आमचो गांव कोणाच्या पदवेकाल आसा? जेजुरायाच्या पदवेकाल आसा जाल्यार हिंसा आमी सोडी जाय. ताजी तलवार पत्यांत घाल. जेजून सांगलें तुजी तलवार पत्यांत घाल. हांज बोडव्यांक फौजींक आपोवना बदलाक शांतीचो कुंवर जावन गेलो. आमचो देश खरेंच शांतीचो देश जाय. आमचो गांव मैपाचो समाधानाचो जाय जाल्यार आमकां क्रिस्तांवांक एक काम आसा. आज आमी ताळयो घेवन होजाना दाविदाच्या पुताक म्हळें. तो केवल संभ्रम जावन मात उरो नजो. हर एक दीस शांती प्रतिपादन करी जाय. द्वेश करतल्यांक सारक्या वाटेक हाडूंक आमी सोम्याचे दूत जाय, अपोस्तल जाय. तवळ मात्र सोम्याचे राज स्थापन करच्याक आमी हाताक हात दिल्ल्या पर्यंत जातलें. गाडाव तसो संकेत काम करचें, वजन वोवचें तें ती मनजात आमी आमच्या गांवांत गोरवांक या इतर मनजातींक वापरता. तरी पूण हांगासर गरज गाडाव या गोडो या मनजातीचें न्ही, पूण ताच्या फाटलो उद्देश समाधान. तसल्या समाधानाच्या रायाची पर्ज आमी तें प्रतिपादन करूंक बळान ताचो आमी उसार करूंक आनी तें वाडोवंक समाधान आमच्या गांवांत आमी प्रयत्न करया. आमचो बावाट तूं सारया सत मानता देवा सर्गांनी आनी विचार असणारा आणि जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्वताक आमच्या सुमयाक जो पोयतकल्यार गर्भे संभवलो ओंकार मरियेता जल्मलो पंचवेल ताका ताणें एकच सोंसले ताका बसाल चडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो ससा मेल्यांतलो जिवान जालो सरकार सोडलो सरपद येता देवा बचाव जयाक बसला पिता जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पत्रांचे बक्षाने कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचो देव शांतीचो राय, शांतीच्या शहराचो राय, आमच्या काळजांचो राय, ताचे मारिफात बापाक आमची मागणी भेटोया. बापा आमच्या भगवन बापा फ्रांसिसाक तुजो आदार दी. ह्या संवसारी पयस सभेचे सुखान हातीधन ती चलोन उरच्या ताका तुजे विशेष शक्तीन भर. पयस सभेक मार्गदर्शन आनी बरी देख दिवच्या ताका सर वायटांतले राखून व्हर. ताका तृप्ती
आनी समाधान दी. ताच्या वावराक प्रतिफळ दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक तांचे जबाबदारेन तुझे मार्गदर्शन दी. तांणी लोकांच्या बरेपणाक मांडून हाडच्या सर योजनांनी सर वर्गाच्या लोकांक बरेपण लाबून तुजी नीत आनी समानता सर्वांक लाभाशे कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दुर्बळ्यांक आनी अस्कतांक प्रभावी मनशाच्या शोशणांतावन राख आनी तीक अन्यायाक बली जाल्ल्यांक नीत लाभय. प्रकृतीक अनवरांतलें मारेकार पिड्यांतलें आनी संकश्टांतलें निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंत आनी पिडेस्तांक विशेष कृपे देण्यानी बर. आपल्या कश्टांक तुज्या पुता जेजूच्या पाशांतावन बळ लाबून दी. उतर प्राय कुशेन स्विकार करूंक आनी तृप्तेन आनी संतोशान जियोंक तांकां फाव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी बऱ्या गुणांनी वाडाशें कर. शिकपान तांकां जाणवाय दी. वायटाक सांपडनाशें तांकां राख. आपल्या वडिलांक काल जावन चलोवंक तांकां जाणवाय दी. सदांच बरी भलायकी दिवन सांबाळ व्हर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जालेल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिवितांत आमचे सोडोवणे खातीर सदांच एकवटीत तरान वावरूंक आमकां शिकय. तुज्या पुतान आपल्या रक्ताचें मोल दिवन आमकां जोडून घेतली सोडून केदींकच आमी होगडायनाशे आमकां राख म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मोगाळा तुजो पूत तुजे सवें सर्गा संवसार असो दनी आनी रचणार तरी आमच्या मोगान आमचे बरी जालो मनीस जालो. आपणाकच ताणें खालतो केलो सादेपण ताणें न्हेसोवन आमी बळे आनी कलते जावंक उलो दिलो. ह्या दिसांनी आमच्या गांवांत चड आनी चड शांती रास करीशें ताचे मारिफात तुज्या कृपेची बेसावां पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आनी आमची हर एक कामां आनी मुखार घडोवंक आसचें येलिसांव आनी ताच्या उपरांत येवचो सरकार समाधान हाडचो शांती हाडचो लोकांचें परजेचें बरेपण पळोवचो सरकार जावन वावरूंक तांकां तुजो आदार लाभय. तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमची उपसिता बापा मोर आमचे अर्पिता तुका. धन आमचे भेटयता तुका. काळगे बापा वायलो तुका भेटोवचो.
आमच्या कष्टा वांगडा आसो घे तूं मोग आमच्या काळजाचो काण घे ये बापा आमची उपसिता बापा मन आमची अर्पीत हांव तुका दर आमची पेटयत हांव तुका काण घे ये बापा दर आमची उपसित हांव बापा मन आमची अर्पीत हांव तुका दर आमची पेटयत हांव तुका काण घे ये बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात एक तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या कनवाळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळों आमच्या करण्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजो माया मोग आमी भोगूंक पावो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमीन सर्वेस्परातय खूब आता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो निराप्रदितो तरी पत्क्यां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सुसले आनी आपणाक फावो नासलेली केस्त ताणें नश्ट्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमच्या अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवानपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार ताका मान बहुमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायता बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची
तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडतासो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही बघता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा आमचे सडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बोबो घेवन हांव कुवार मुरयेच्या तिजो पती भगवंत जुजेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुमी विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो ताच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या पीटर पावल आमच्या गुवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गुवळी आनी मुनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवर्तांत आनी प्रितिमोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तूं एकठांय केले हांव तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सोसनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येय तुजी कुशी सगळ्या संवसारांत जावं आमचो पुत्रकास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या शिताव तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ
तुझी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेने आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेने आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेने आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगान भरून सोम्या काळजांत येताय. तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा
सोम्या काळजांत येताय तुकाच म्हाका दिवून जिवीत नंदन करताय स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत घेऊन म्हाका म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत घेऊन म्हाका म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलाय. कुर्साक खिळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें काण आनी कुर्सार वारयलेलें रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवानपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. काकुलदार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणांत तुमकां माये मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आमेन.
आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां ससनाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको ताच्या पुनर्जिवनपणान तुमकां आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, एक भोवभागी काळ आमी सुरू केला. आमच्या सगळ्या क्रिस्तांव जिवितांत भोव प्रमुख हप्तो हो. ह्या प्रमुख हप्त्यांत आमच्या सगळ्या भावार्थाची गणितां विणून दवरल्यांत आज तावन पास्कांच्या आयतारा पर्यंत हर एक दीस नवी नवी बोगणां हाडून देवस्तुती येता. देखून हो हप्तो भोव फळाबरीत रितीन जियोंक समजून घेवंक सोम्याचो पाशांव घरांत वाचूंक व्हडल्यान करेजमाची कंतरां प्रत्येक जावन ह्या हप्त्याक सहजल्ली गावंक आनी अशें ल्हानांक आनी व्हडांक आमच्या कुटुंबांत चड आनी चड जेजूच्या व्हड त्यागा विशयांत समजूंक प्रयत्न करया. सोम्याचे पाशांव चारी वांजलांत आसात. हेन्ना आयच्या दिसा आमी मातेवाच्या वांजलांतलें वाचलें. निमाण्या शुक्रारा जुवांवच्या वांजलांतलें वाचतलें हांव. तरी चारी वांजलांत आसून दुसऱ्या रितीन कशें हे वांजलिस्ट पळयतात सोम्याचो पाशांव, ताचें कश्ट मरण आनी जिवनपण तें समजून घेवंक प्रयत्न करया. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा हांगासर ह्या बागी कार्यांत पात्र घेतल्या प्रत्येक जाण उपकार भोवता फादर आल्फ्रेड पिंटोचो. आनी फाटल्या दिसांनी तेलांच्या मिसां दीस आनी आज आनी फुडल्या दिसांनी हांगासर जायतीं कार्यक्रमां जातना ही जबाबदारी तांणी काणूंक तांकां सहकार दियात. तांचो उपकार बावडटा सक्कड वेळार तयार कर दवरलेल्या खातीर आनी तांकां सहाय्य करच्या फादर संतोश हाकाय हांचोय हांव उपकार बावडटा. शिकप आसा, शिकपा मदें फिरगजेंत लोकांची सेवा, धार्मीक सेवा ते करना तांचोय हांव उपकार बावडटा. तशेंच फादर विनोद हुशार ना, आस्पत्रेंत आसा, ताचे पासून तूं मागोवं की उडास दवरा. आमचो भाव बेगीनच बरो जावन फाटी येवन दी म्हणून मागया. आमकां बरें मागल्ल्या आमच्या गोळी बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज तांकां पयस वचोंक आसा, हैदराबाद एका रेकलेक्शना वचोंक आसा. तरी हांगासर हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन संदेश भोव अपुरबायसो दिला. तुमच्या सर्वांच्या नवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. लग्नाच्या बंदांत एकवटूंक आशेतात. जॉयल सी कोरेया, पूत जेरल्ड विन्सेंट कोरेयासो आनी सिंथिया कोरेयासो नित्या दरवाड्यासो, विजिता डिसोजा लागीं जुलियान डिसोजा आनी पुष्पा डिसोजा मुल्कीची ही दुसरी चीट. लग्ना संबंधी कांय अडखळ जाल्यार इगर्जेच्या वडिलांक कळोवन तुमकां कायदो आसा. ह्या मिसाची देवस्तुती चलोवन मेल्ल्या सर्व वाड्याच्या गुरकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी बागेवंत हप्तो आराम केला. आयच्या देवस्तुतीन हे सर्व रितींनी आमकां आशिर्वाद दिला. आमच्या गोळी बापांक आमी सर्व बरें मागता. आज आयच्या देवस्तुतेंत संबंद जाल्ल्या हर एका संगतींत तुमी कुमोक केल्या. पिर्गस गोळी परिसर उपाध्यक्ष श्री जॉन डिसिल्वा, तशेंच कार्यदर्शी हेझल मिनेझस, वाड्याचे सर्व गुरकार प्रतिनिधी सांगातास तुमी सर्वांनी ही देवस्तुती आमकां चलोवन व्हरूंक ते इस्कारातावन हांगा पर्यंत आनी इगर्जेंत हे सर्व कुमोक केल्ल्या सर्वांक प्रत्येकावन देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या संघ संस्थांक, गायन मंडळीक, वेदी सेवकांक आनी हेर स्वयंसेवकांचो आनी इगर्जेच्या सिब्बंदीचो प्रत्येक तरान आमी उपकार बावडटा. मेरना म्हाका
ताजी इल्लीशी भलायकी बरी नातली इल्ले विकनेस थंय हुशार जावन येता ताचोय प्रत्येक तरान आमी सदांच उपकार बावडटा हांव फादर विनोद बिसायबान आतां सांगलें हांव चित्त म्हळ्यार बरी तो सीक पडलो पूण हुशार आसा पूण सगळ्यांक मेळोंक तुमकां जावचें ना आतां कित्याक म्हळ्यार पिडेस्तांक सगळ्यांनी गेलें जाल्यार थंयसर उलोवनूच पुरो जायत मागीर देखून थोडे तेंपा पर्यंत आतां आस्पत्रेंत ताणें रेस्ट काडूंक सांगलां देखून तांची भलायकी बरी जावन येता तुमच्या मागण्यांत तांचो उडास दवरा गेले तायतरा काणिक वेळा समजलो आयवाज 15,755 रुपये इगर्जे दान नांव नाका म्हणून रितावाड्याच्या मानेस्तान 2,000 रुपये आनी जेनेविवडी सोजा लुदवाडो 1,000 रुपये दिला रोजरमायचे आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता आज निमाणे शुक्रारा ताजी सेरेमनीची निमाणे शुक्राराच्या सेरेमनीक नमी आसलेल्या स्वयंसेवकांनी तांकां येदोळसू फनार कळयलां कोणगी म्हणून सुमार 75 जाण आसात आतां मिसा उपरांत मिनी हॉलांत तांणी सांगाता जमचें थंय काफी बळाराची वेवस्था ही आसा देखून लांब मिटींग इल्लेशी लांब जावंक पुरो ही वेवस्था करतना देखून सर्व स्वयंसेवकांनी निमाण्या शुक्रारा पुरुशांव आसा तुमकां कळीत आसा ताजी वाट आनी हर एक संगत सुसूत्र रितीन करूंक आसा कूड देवोंक मात्र न्ही ताजे उपरांतली वेवस्था देखून ताची जबाबदारी घेवच्या सगळ्यांनी तांकां रावच जाय म्हणून विनंती आसा बगयो सत्यांत सर्व आल्तार भुरग्यांनी मिसराजार करूंक आसा त्या देखून आतां मिसा नंतर तांचो अभ्यास दवरला सोमारा 3 तारखेर सांजेर 6 वरार कुमगार वाणतेल्या एवकरिस्तीक म्हणयाऱ्यांक बसावणी नव्यान करच्या इराद्यान तांकां एक ल्हान अभ्यास दवरला हांगाची सडाव सिस्टर मात्र एप्रिलाच्या 4 आनी 5 तारखेर मंगळार आनी बुधवारा सकाळी 9 तान 12 पर्यंत इगर्ज नितळ करूंक श्रमदान दवरलां तुमचो सहकार आमी आशेता तुमी जाणात इगर्ज वर्साक 1 फावटी म्हणी ह्या 2 फावटी हांगासर नितळ करतात पूण सडावत आमी पळयलें एक 8-10 जाण मात्र येवचे तुमी फाल्यां सगळ्या फिरगेच्या लोकांनी येवन प्रयोजन ना तुमी इगर्ज नितळ करूंक आमकां हळ्ळेंत आनी हेर फिरगाजांनी कशें करतात की म्हळ्यार वाड्या जमतींतच तांणी एक निर्धार घेवचो एक फावटी एका वर्सांत एका वाड्या जमतीच्यांनी हांगासर येवचें आनी सोनवारा कितें नितळ करूंक आसा व्हडली इगर्ज आमची घोंटो आनी तुमकां काडूंक जावचो ना पूण सकयल मस्त फावटी धूळ आसता आनी एकल्या वरेन तें जावचें काम न्ही मिरयामा 7 दीस ना पूण हेरा कामां वरनी केल्यार कितलें तितलेंच देखून सोनवारा सकाळीं तुमी एक निर्धार घेजय एक 10 जाणांक कितले येवन एक नितळ करून दवरलें जाल्यार खंडीत जावन तुमी आमकां कुमो केल्या बरें जाता सकट लोक येता बरें न्हेसोन आनी येतात तांच्या वस्त्राक धूळ लागता आमी पळयता आनी अखेरीक मागीर आमकां जोर करतात देखून ही एक वाड्या जमतींतच तुमी आलोचन करा सोनवाराची येवन थोड्यांनी म्हणी येवन हांगासर इगर्ज नितळ करून कुमो करची ती एक सेवा इगर्जे भितर भायली मस्त सेवा आसात खंयची सेवा करची म्हणून कोणाकी मस्तना कळीत जायना वाड्या जमतींत सुमार 40 नमनेच्यो सेवा आसात ताजी लिस्ट एवढी दिल्ली परतून ल्हान समुदायाचो आमचो संचालक आसा तो तुमकां पवित करतलो येवचो ब्रेस्तार निमणो ब्रेस्तार त्या दिसा सांजेर 4 वरार कोणाक संभ्रमीक मिसाक येवंक जायना तांकां मात्र एक सादें मीस आसतलें उपरांत सांजेची सेरेमनी 6 वरार आरंभ जाता त्या दीस काणिके वेळा जमो जावचो आयवज ह्या जागाच्या निधी पासून प्री स्टेट फंड म्हणटा त्या दीस सकाळीं 6:30 वरांचें मीस आसचें ना त्या दिसाची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक एवकरिस्तीक विशेश म्हणयाऱ्यांक आनी देवस्तुती चलोवन व्हरतल्यांनी तशेंच बारा आपोस्तालांनी आनी हेरांनी मिसा वेळार काणिको हाडूंक ही विनंती आनी निमाण्या ब्रेस्ताराच्या पांयदूच्या सेरेमनीक वाडे तावन मिसलेल्या प्रतिनिधींक मंगळारा एप्रिलाच्या 4 तारखेर सांजेर 6 वरार हांगासर अभ्यास आसतलें येवचो शुक्रार निमाणो शुक्रार त्या दिसा आमकां उपास करूंक सांगात मास्काय नासतना रावोंक कुडीची दंडून करूंक पवित्र सभा आमकां सांगता
60 वर्सां भितरल्यांक आनी 18 वर्सां वयल्यांक मास्क काय नासतना रावंक 14 वर्सां वयल्यांक ते मात्र न्ही कोणी आमकां साथ दियात जाल्यार आमी उपास आनी कुडीची दंडवण करून आमी निमाण्या शुक्राराक तयार करया. ह्या निमाण्या शुक्राराची संभ्रम असो आसा. त्या दिसा सकाळी 8 वरार खुर्सा वाट, सांजेर 5 वरार पाशांवाची संभ्रमीक सेरेमनी सुरू जाता. त्या दिसा जोमोजोवचें दान भगवंत जाग्याच्या निर्वहणा खातीर त्या दिसाची सेरेमनी सोलोवंक कुमो करता फिरगज गवळी परिशदेचे सांदे. निमाण्या शुक्राराच्या रितीक तयारी करतना कोणाक पात्र आसा ताणें मात्र वेदिस्थानार आसचें. आमकां आल्तारीक विशेवाच्या वेदीक आनी जेजूच्या कुडीच्या पाळण्याक फुलांची गरज आसा. कोणीय दान दिवयेत निमाण्या ब्रेस्तारा जावंक पुरो, विशेवाच्या वेदीक निमाण्या शुक्राराय, तशेंच पास्काच्या त्या फेस्ताकी. निमाण्या शुक्रारा दनपारां 2 वरां भितर मिनी हॉलांत हाण्ण फुलां दिजे म्हणून विनंती. ती पाळण्याक फुलां घालूंक आसात, देखून तुमी दनपारां 2 वरां भितर हाण्ण दिवची. जेजूच्या कुडीच्या पाळण्याक दिल्ल्या कळ्यांचो कुडको तुमकां घरा येतना तुमकां दितले हांव. येवचो सोनवार एप्रिलाचे 8 तारीख आलेलो सोनवार सांजेर 7 वरार 7:15 वरार पास्काची जागरण आरंभ करता हांव. आमच्या गोळी बाप्रतांनी आजक जावन आसतले. त्या दिसाची देवस्तुतेची लितुर्जी सोलोवन व्हरूंक फिरगज कुटाम तुमी मिसाक काणी घडयेत. काणी घडयेत म्हणून आमी सांगची गरज ना. खंयच्याय मिसा वेळार तुमी काणी घडयेत जायत गे आनी आमी सांगना उदे. भगवंत हप्त्याच्या खर्चा उद्देशी प्रत्येक जावन शुक्राराचो पुरशांव आनी इतर खर्चाक तुमी हरशीं दिवन आसल्यात तुमचे कुशेचे दान आमी स्विकार करता. पास्काच्या आयतारा सकाळी मिसाची देवस्तुती सोलोवन व्हरूंक अर्सुलायन कॉवेंताची आनी आशा निकेतन कॉवेंताची धर्म भयणी मिसाचो वेळ 8 वरां. देखून 8 वरार हांगासर सकाळी मीस आसा आनी ते कोंकणी मीस आनी 10:30 वरांकी इंग्लीश मीस आसतलें. त्या दिसा मलयाळम मीस आसचें ना. भगवंत हप्त्याच्या देवस्तुतीची मांडावळीची पट्टी नोटीस बोर्डार केल्या. हेर विशय ह्या वर्सा फिरगजेंत पयलो कुमगार एप्रिलाच्या 30 तारखेर आसतलो. मीस सकाळी 9 वरार. एप्रिलाच्या 11 तारखेर मंगळार तावन पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक दोतोवन आराम करतले हांव. वेळ सकाळी 9 तावन 11 वरां पर्यंत. सर भुरग्यांनी हजर जावचें. पयल्या दिसा म्हणजे एप्रिलाच्या 11 तारखेर दोतोरनेक येता आसतना तांच्या आवय बापूय सांगाता भुरग्यांनी येवंक विनंती आसा. एप्रिलाच्या 6 तारखेर ब्रेस्तारा दनपारा उपरांत, शुक्रारा सगळो दीस आनी सोनवारा दनपारा उपरांत इगर्चें दफ्तर बंद आसतलें. हें वरस कुटुंबाचें वरस. ह्या दिशेन देशच्या कुटुंबा केंद्रांत हांवन कुटुंबाच्या मागण्यांच्यो करतल्यो आयल्यात. वाड्याच्या गुरुकारांनी इगर्च्या ऑफिसांत हांवन व्हरून वाड्याघरांक दिवंक विनंती. पिडेस्तांक कुमगार आमी सदां 2 दीस हाडून येतले हांव. आमी ह्या फावटी एकच दिसा हाडून येता हांव. ती निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा. निमाण्या ब्रेस्तारा सकाळी हरशेंच्या बरी 7:15 वरार 7:45 आमी आराम करतले हांव. मंगळाराचे त्याच वेळार आमी आराम करता हांव. मंगळारा कोणाक कुमगार हाडून येता हांव तांकां 7:45 आराम करता हांव. आनी बुधवाराचो कुमगार हाडचो तो आमी त्याच दिसा हाडिल्ल्यान 8:30 सुरू करता हांव. देखून जी कोणाक बुधवाराचे आमी कुमगार हाडून येता हांव तांकां 8:30 तावन सुरू करता हांव. सुमार 9:30 वरां म्हणसर जावंक पुरो. हें पिडेस्तांक तुमी कळया. परतून सांगचें जाल्यार ब्रेस्तारा सकाळी 7:45 जेजूच्या पयत काळजाचो वाडो, नित्यादर वाडो, सांत पेद्र वाडो, सांत पावलो आनी लुर्द वाड्याच्या सर पिडेस्तांक. तेच बरें 8:30 वरांक सांत आंतोन, सांत तेरेज, बाळोजीचो वाडो, फातिमा वाडो, सांत जुजे वाडो, रिता वाडो, सांत फ्रांसावर वाड्यात त्या पिडेस्तांक आमी कुमगार हाडून येतले हांव. पदवा कॉलेजींत हांवन हांगासर तुमकां एक कळवणी सांगल्या. थंयसर बरी मॅनेजमेंटाचे प्रोग्राम आसात. BCom, BCA आनी BBA. ते एडमिशन स्टार्ट जालां. क्रिस्तांवांक खंडीत जावन आमचे इन्स्टिट्युशनाक आमी वचो जाय आनी थंय जावन हे आमी सहकार दिल्ल्या बरी जाता. सांगता आसतना आमी बरी शिकवण समजणी जुटल्या बरी जाता.
तशेंच मिलाग्रीस कॉलेजीन ती आसा BSc हॉस्पिटॅलिटी सायन्स थंय एविएशन फूड एंड न्यूट्रिशन विविध तरांचे कोर्स आसात हांव नोटीस बोर्डार ते घालता देखून तांकांय ते एडमिशन स्टार्ट जालां देखून आमची PU आनी डिग्री कॉलेज क्लोज जाल्यार लागशीं आसले कॉलेजांनी आसात थंयसर आमकां एक अवकाश आसा तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं निमाणें करता देवादया काकुळतीच्या बोगुस पापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका मोगाळ पुत्रा ओंकार बरे आशीर्वाद देव आमकां Bagin trozar saibine. आम्हा बसत विनंती कर भगवंत कसचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.